Station आमकां जाय वास्को लागून जाय because Vasco is more of an industrial area, and I would like to thank the fire in charge Ashok Manan because his effort that it's happened. First of all, I want to thank you. Thank you for म्हणपाक ताका. कित्याक तो खूब वर्सां जालें आमच्या फाटल्यान. It is 14 crores and 18 months. 18 months. Only I make a request to Mr. Menon's officer, Mr. Mendes who's here, that they have to supervise the work. कित्याक आमकां क्वालिटी बरी जाय. 10 वर्सां जालीं अजूनय कितें जायना. चोय पयलें म्हणल्यार तेणी फायर ऑफिसरान देवा पांय पडले 2 दीस जाले. पुजा बी केल्या. तो देवस्थान बी केला आमी. ना फाल्यां जायना जाल्यार कोणाक ब्लेम करपाक. ना सी एक मिनिट आतां तुका ब्लेम करता. चोय आतां म्हाका हे पाटी म्हाका ब्लेम करपाक शकता तुमी. कित्याक दिस आय एम टेकिंग द रिस्क. सी फायनान्शियल अप्रूवल गिवन 14 crores. ते बस स्टँड आमकां अप्रूवल मेळोना तेन्ना पयलीं. पण बस स्टँडाक तूं आसा कितें रिस्पॉन्सिबल का गव्हर्मेंट आसा. चोय फायनली चोय बस स्टँड चेअरमॅन कदंबा चेअरमॅन हांव आहा. सो आय एम पार्शियल रिस्पॉन्सिबल. आय एम नॉट हायडिंग फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी. आय विल फेस इट whether I am wrong or right. Chief Minister Shri Dr. Pramod Sawant ji and our BJP President Kanawade ji and Carlos Almeida MLA for taking the pains and approving this project. And as told by him, we will be, I think the PWD will be finishing it in 18 months. As he mentioned about the high-rise building ladders, Government of India has sanctioned under 15th Finance Commission funds. So here also we will be upgrading the equipments also. एक्चुअल फॅक्ट त्यांनी म्हणलें की हो आजचो जो प्रोजेक्ट तांच्यांनी आज जो हें केल्लें आसा तेजें सगळें फायनल केल्या उपरांत म्हणून ही इज व्हेरी मच कॉन्फिडन्स की 18 मंथान जातलो. तर ताका कॉन्फिडन्स कित्याक आसा सगळें जें कितें सोपस्कार जाय तें पूर्ण केल्लें आसा. आनी ताका लागून तें सांगलें की हांगा 2 दीस पयलीं तेंच्यांनी हांगा सगळी पुजा कितें करूं जाय तें मेहनतान केल्लें आसा. त्यामुळे ही इज व्हेरी मच कारण कालुसाक हांगाले प्रत्येक गोश्ट खबर आसा. तो कितें डायरेक्ट आमदार जावना, नगरसेवक जाला, नगराध्यक्ष जाला. त्यामुळे हांगा कितें एक्झॅक्ट कशा पद्दतीन डेव्हलपमेंट तो आमी ताका कितें सेपरेट सांगूंक जाय अशें ना. पूर्णपणे तो फाटल्यान आसा. फक्त कितें जालें लॉकडावन जालें मदीं कोवीड जालो त्यामुळे थोडीशी फाटल्यान फाटी उरलें आसा ना म्हणना. पूण येणाऱ्या दिसांनी नक्की जातलें आनी आमदार पूर्णपणे तें करून घेतलो. इतलो म्हाका गोश्टी जे स्लो आसा ते गोश्टी तो फुडें व्हरपाक पूर्णपणे प्रयत्न आसा. मुख्यमंत्री बरोबर तेंची मिटींग जाली आनी मुख्यमंत्री हांगा ऑफिशियली चवथ जातकच परत मुख्यमंत्री येतले. हांव बेजिकली ना पार्टी पण आज तांचो हांगा फावंडेशन स्टोन आसल्यामुळे आमी हांगा आयले. म्हजो जो हें आसा तो बेजिकली ऑर्गनायजेशन आसलो. त्यामुळे हांवें एक्झॅक्ट त्याच्या संदर्भांतलें टॅक्निकॅलिटी कितें इतलें म्हाका खबर ना. पूण हांवें ताच्या कडल्यानूच आयकून घेतकच हांवें तुमकां सांगिल्लें आसा. Ignored म्हणजे इज इट एन अटेम्प्ट टू साइडलाइन दी प्रेझेंट लेजिस्लेटर का कितें बीजेपी इज डेलिब्रेट प्लॅन काय म्हणून त्या आमच्या आमदारान त्या संदर्भात सांगलें. कारण हांव बेजिकली पार्टीच्या संदर्भात कितें आसा जाल्यार म्हाका विचार सरकाराच्या संदर्भात जो कितें विशय आसा तो मुख्यमंत्री तुका बऱ्या तरेन सांगपाक शकतलो. पूण आमदारान आमच्या सांगिल्लें आसा. पण म्हाका खात्री आसा की तांच्यांनी हो जो आज जो फायर एंड एमर्जन्सी सर्विसीचे फावंडेशन घाला तो 100% ते कंप्लीट केल्ले. तो दुसरो तुवें जो बस स्टँडाचो विचारलो तो टॅक्निकली जो विशय आसा तो आमदार तुका व्यवस्थितपणे सांगपाक शकतलो. सांची प्रेस कॉन्फरन्स आसा तेन्ना तो सांगतलो. पूण सर खंय तरी लोक आमदाराक ब्लेम तो ब्लेम असो न्ही भितर. हय एक्चुअल फॅक्ट आहा तो तुमकां सांगतलो मागीर तुमच्या हातून. ना, पूण सर खंय तरी सगळ्यांक जाय की डेव्हलपमेंट हो ऑलरावंड डेव्हलपमेंट आसूं जाय. सगळी कडेन डेव्हलपमेंट जावं जाय. पूण खंय तरी सर लोक आमदाराक ब्लेम करता वेन इट इज नॉट हिज फॉल्ट बिकॉज द गव्हर्मेंट इज नॉट गिव्हिंग अप्रुवल. आमदाराचो फळ कसो म्हणटा आमी सँक्शन दिलें सगळें. एखाद्या कॉन्ट्रॅक्टरान जर काम सारकें करना बेगीन फास्ट जाल्यार आमदाराचो दोश काय ना. तो फॉलोअप करता. तो पूर्णपणे सगळें हांगा कितें करपाक जाय तें सगळें फुडें धुकल्लेलें आसा. सांजच्या प्रेस कॉन्फरन्सांनी तो सांगतलो कितलें कितलें डेव्हलपमेंट हांगा आसा. आनी ह्या संदर्भांतलें इवन हाचें जें सोल्युशन आसा कदंबाचें तें सोल्युशन बेगीनच्या बेगीन काडटलें अशें मुख्यमंत्री कडेन ते स्वता उलयल्यात. आनी अशें जावचें ना. तो सगळो डेव्हलपमेंट आसा. सो डेफिनेटली हांगा ह्या मतदारसंघात जावं जाय आनी जातलें ना अशें कित्याक म्हणटा. जाय तसो दुबाव क्लेम करता बीजेपीच्या संपर्कान आणि कितें आसता पळय ह्या बद्दल म्हाका दिसता आमचे दिपकूय उलयल्लो. इलेक्शन जशें येता न्ही तशें खूब जाण उबे रावपाचे प्रयत्न करता. ही डेमोक्रेसी न्ही. आतां आमी आज फुडले भर जो प्लॅनिंग केला प्रोग्राम तो सगळो आमच्या आमदार अलॉंग विथ द मंडळ. त्यामुळे दिसभर आमदाराचे वेगवेगळे कार्यक्रम म्हाका दिसता रातचे 10:30-11 पर्यंत कितें तरी प्लॅनिंग केला बरोबर. ते 12 पर्यंत वयतले. तेव्हा आमी सगळे करते सगळ्यांक मेळटले बरोबर जॉयंटली फुडें वचपाचो सतत हें करतात. सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाचो जो नेचर आसा आमदाराचो
ताका लागून सगळ्या कार्यकर्त्यांक वांगडा घेवन फुडें वचपाचे तेजे सदोदीत प्रयत्न आसता.